नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। उरिल्ली बिलां फारीक करपाक सरकार बँकांकडच्यान घेता रीण येणावळी परस खर्च चड जाल्ल्यान निर्णय 10% व्याजाचेर 300 कोटीचे रीण मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय। ट्रकवाले सेजा वेदांता मदी वाद चालूच ट्रकाच्या ट्रिपीचो दर थारना शुक्रार सेजान ट्रान्सपोर्ट दवरलो बंद मात ट्रकवाल्याचे आंदोलन चालूच मुख्यमंत्र्यांची सेजा अधिकाऱ्यांकडे बसका। तिकेटीची आशा ना पक्षा खातीर तळमळून काम करतले म्हणतात काँग्रेसीचे नवे सचिव मात सोपटेच्या नेमणुकीवेल्यान बाबी बागकार बेजार लुइजिनाचो मनमानी कारभार चल्ला म्हण आरोप। कोलवा पुलीस चोरांक धरपाचे सोडून रेड्याचे फाटल्यान धांवतात चोरयो वाडल्या मात पुलिसांक चोर सापडना पुलीस फक्त धिर्यांचे फाटल्यान आमदार कायतूचो पुलिसाचेर फोग। आणि आयतारा चेन्नईन एफसी आडच्या फायनली खातीर एफसी गोवा टीम करता नेटान प्रॅक्टिस वास्को टिळक मैदानार 2-1 वरां प्रॅक्टिस फायनलीत बरो खेळ करपाचो टीमीक विश्वास। खबरो विस्तारान येणावळी परस खर्च चड जाल्ल्यान सरकाराच्या तिजोरेची गणितां हाल्ल्यात। थकीत बिलां फारीक करपाक सरकारान बँकांकडच्यान 10% व्याजाचेर 250 ते 300 कोटीचे रीण काडपाक येवजण तयार केल्या। येवजणे प्रमाणे रीण काडल्या उपरांत दर दिसा 75 लाख ते 1.5 कोटी बँकेक हप्तो भरचो पडटलो। हे रीण वर्सा भितर म्हणजे डिसेंबर 2016 मेरेन फारीक करून सोपूंक जाय। उदरगतीच्या कामाची खंय 450 कोटीची बिलां पडून आसात। शुक्रार जाल्ल्या कॅबिनेट बसकेत ह्या रीण काडपाचे येवजणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। राज्य सरकाराची येणावळ कमी आणि खर्च चड जाला। सूत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण पीडब्ल्यूडीची 180 कोटींची बिलां थकीत आसात। जीएसआयडीसीची 180 कोटी, वीज खात्याची 60 कोटी, उदका स्त्रोत खात्याची 30 कोटी अशी वट्ट 450 कोटींची बिलां थकीत आसात। सूत्रांकडल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण सरकारान खंय गरजेची उदरगतीची कामां येणावळीचो अदमास घेनासतना हातान घेतली। ती कामां खंयच्याय परिस्थितीत पावसाळ्या पयलीं जावपाक जाय आणि ताची कोट्यांनी रुपयांची बिलां पेंडिंग आसा। सरकारान दिल्या त्या डेटा प्रमाण सरकाराची येणावळ 10 ते 12% वाडटा जाल्यार उदरगतीच्या कामाचो खर्च 35 ते 40% वाडला। पेंडिंग बिलां फारीक करपाक सरकारान ईडीसी कडल्यान 120 कोटी रीण घेवन जीएसआयडीसीक ट्रान्स्फर केला। बाकीची बिलां फारीक करपाक एक येवजण तयार करून ती मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पास करून घेतल्या। रीण काडपाची येवजण अशी बँकांकडल्यान थेट 250 ते 300 कोटींचे रीण घेवप, रिणाचेर 10% मेरेन लागतले व्याज, रीण एका वर्सान म्हणजे डिसेंबर 2016 फारीक जावपाकूच जाय। सरकाराक बँकांच्या कामकाजाच्या दिसा प्रमाण दिसाक 75 ते 150 कोटी हप्तो भरचो पडटलो। मंत्रिमंडळ बसकेत जाल्ले बाकीचे निर्णय अशे सरकारी कर्मचाऱ्यांक खातीर आशिल्ल्या गोवा स्टेट ट्रेनिंग धोरणाक मान्यताय। झाडां राखण कायद्याच्या वळेरेंतल्यान माडाचें नांव कुशीक काडपाचे दुरुस्तीक मान्यताय। घरांचेर पडपाक आयिल्ले माड आतां सरळ मारपाक मेळटले। झाडां मारपाची कंपाउंडिंग फी आनी फायन वाडयली। कंपाउंडिंग फी 10,000 वेल्यान केली 25,000, फायन 1,000 वेल्यान केली 1 लाख रुपया। टुरिझम मास्टर प्लान आणि टुरिझम पॉलिसी तयार करपाक नेमिल्ल्या केपीएमजी एडवायझरी सर्व्हिस मुंबय आणि टुरिझम अँड लेजर एडवायझरी सर्व्हिसेस एजन्सीक मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार। ट्रकवाले आणि सेजा वेदांताच्या अधिकाऱ्यांमदी ट्रकाच्या ट्रिपीच्या दरावेल्यान वाद तसोच आसा। मुख्यमंत्र्याकडे राती उसरा जाल्ले बसकेत कसलोच निर्णय जावंक ना। वेदांतान ट्रिपीक 8 रुपया दर थारायला, तो ट्रकवाल्यांक मान्य ना। ट्रकवाले आता सुमार 11.5 रुपया मागतात, पूण सेजा वेदांताक तो मान्य ना। ट्रकवाल्यांनी आपले आंदोलन चालूच दवरला। सेजान शुक्रारा ट्रान्सपोर्ट बंद दवरलो। मुख्यमंत्र्याची सेजाच्या अधिकाऱ्याकडेन बसका चालूच आसा। की जे फाटले हेजेर बोट दवरलेले आसा तेंच्यांनी 8 रुपयाचेर हे तुमकां मान्य आसा जाल्यार सांगा म्हणून सांगले आनी आमकां धांवणून घेतले आणि काय डिस्कशन जावना आनी तो सांगता आनी काय आपल्याक उलोवचेंच ना म्हणून आमचे चालू तुम्ही चालू करता ना 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 मायनिंग बंद जावं आमकां परवा ना। आमी घरा 4 वर्सां मेल्ले आसा, मायनिंग कंप्लीट बंद जाल्यार जाता। आमी चालू करूंक दिवचे ना आनी 8 रुपयांनी ही गोंयची सुवर्ण भूमी आमी विकूंक दिवचे ना वेदांताक।
आणि त्यांना काम कमी जाल्लें आणि त्यांना जो रेट आमकां दी तेन्ना डिझल रेट आसलो 39 रुपया 60 पैसे आणि पर टन पर किलोमीटर रेट आसलो 11 रुपया 27 पैसे. एटलिस्ट तो तरी आमकां दिवचो, तोय दिवपाक तयार ना. सीएमाची कंपनी कडेन मिटींग जाल्या उपरांत सीएम परत एकदा उलोवपाक शकतले खंय तरी सर्टन रेटीर येयल्या उपरांत आणि हेजेर तोडगो निश्चित रित्या तोडगो कितें तरी एक मध्यस्थीन तोडगो येतलो अशें हांव आशा करता. तोपर्यंत कंपनी काम बंद दवरची. तोपर्यंत तांच्यानी ऑलरेडी तोपर्यंत जो विशय आसा हो म्हणजे फोर्सफुली खंय तरी वेदांता कंपनीत हें चालू दवरचें न्ही अशी आमची मागणी आसा की तेंच्यांनी चालू दवरचें न्ही. बिरेस्तारा राती मुख्यमंत्र्याबरोबर जाल्ले बसकेक दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले आसले. ट्रकवाल्यांच्या आंदोलनाक शुक्रारा 15 दीस जाले. सेजा पुलीस बंदोबस्तान भायल्यान ट्रक हाडून मिनाची येरादारी करता. शुक्रारा ट्रान्सपोर्ट बंद आसलो, मात ट्रकवाल्यांनी आंदोलन चालू दवरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिकेटी खातीर पक्षाचें काम करिना, पक्ष घटमूट करपा खातीर वावुरतले म्हण काँग्रेसीचे नवीन सचिव उलयतात. काँग्रेसीन नव्यान नेमणूक केल्ल्या 10 नव्या सचिवां मदीं आदलो बीजेपीचो आमदार दयानंद सोपटे आनी दिवचलचो फुडारी मनोहर शिरोडकाराचोय आस्पाव आसा. मात सोपटेच्या नेमणुकेवेल्यान बाबी बाक्कार बेजार जाला. बाक्कारान लुईझिनाचेर टिकाय केल्या. काँग्रेसीच्या 10तल्या 5 नव्या सचिवांची पणजे पत्रकार परिशद जाली. Out of the 10, we are 5 present here. The very fact that we are here, we are not with the intention of ticket. We are here sitting or working with the intention of strengthening the party. सोपटे आनी मनोहर शिरोडकाराची नेमणूक हो खंय पक्षाचो निर्णय, ताचेर काय उलोवंक शकना. नंबर 1, जो पहिलो प्रश्न म्हणतो जो बाबी बापकारान तो जो कितें सांगलो तो, it is beyond our scope here. This question has to go to the party. काँग्रेसीन बीजेपीचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेची सचिव म्हूण नेमणूक केल्ल्यान थंयचोच सिनियर काँग्रेसमॅन बाबी बापकारान लुईझनाचेर टिका केल्या. हांवें हो हायकमांडा फुड्यान हाचो विशय मांडलो. हायकमांडान सांगलें म्हाका की आपणाक मातशें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें की तेका जॉनान काडलो म्हणून सोपटे. जॉनान तेका काडूंक ना. हे सगळं सविस्तर म्हायती चर्चा हांवें तिचे कडेन केली तेन्ना तो सोडून गेल्लो आपूण म्हूण पक्षाक दोश दिवन. तेन्ना आतां म्हाका तेणें सांगलां तुजें कंटिन्यू दोळे धापून तूं काम जोरान सुरू कर, हांगा थंय पळोवपाचें तूं कांय ना म्हणून सांगलां. कोणी सांगलो तुमकां? विजय सिंग निरीक्षक आहा न्हय तेणें. पूण ही खबर आमकां कोणाकूच नाशिल्ली न्हय, कित्याक डायरेक्ट तेजें नांव घोशीत जालें. बरोबर. एंटायर पीसीची खबर नासली. कारण तो काँग्रेसीक अक्षरशः वायट उतरां दिवन गेल्लो न्हय. बरोबर. म्हणून बी गेल्लो न्हय. मांद्रे काँग्रेस गटाध्यक्ष म्हणटा हायकमांडान घेतिल्लो निर्णय मान्य आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.